गीत घेऊया पेज नंबर 5 A10. देवामुखार उबा रावच्या आमची मोदल्या फावो करा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खासगी मागणी आसा ती मनांत आनी काळजांत दवरात. जाणीं आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांचे पासत आमी मागया. जांकां कोण मागणें करूंक ना तांचेय पासत आमी मागया. जीं कोण कोविडाक लागून खूब दुयेंत आसात ह्या सगळ्यां पासत मागया. सगळ्या जाणांक पेकोवणी जाय, पूण पयले सुवातेर आमचें जिवीत जेजू सवें आमी दवरूंक जाय. तर ही मिसांय आयज समोर पयल्लीं आसात. बर्थडे सेलेब्रेट कोत्ता मालायका मिकायला रियोना फेर्नांडीस. बरी सावथ भलायकी मायकल सेरा आनी जॉन डायसा पासत. कातरिनीच्या ओतम्या पासत हे मीस पेटयलेले आसा. पेद्रो पास्कॉल रॉड्रिग्स पयले वर्साचे मरणाचे मीस. पॉली फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत मीस पेटयल्लें आसा. पॅट्रीक डिसूजा हाच्याय ओतम्या पासत मीस पेटयल्लें आसा. पयले बर्थ एनिवर्सरी जुली मास्करेन्स पासत. आनी ओतम्या पासत क्रिस्तांव आंतोनियो दानियल मास्करेन्स ह्याच्या ओतम्या पासत. ही सगळी मागणी इंतेसांव मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं बरीं मनशां, पूण आमचे कडेन असलीं पातकां जातात. देवान आमकां दिलां ह्या हेतूंत आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय उदारपणान. आनी उदारपणान तो दीत आमकां उदारपणान देव दितलो. पूण आमी तर आमी दिता म्हणून ताणें आमकां दिवंक जाय म्हणून असली अपेक्षा धरीत जाल्यार हें पातक जाता. दुसरें म्हणजे आमी मागणें करतना, दुसऱ्यांक दान धर्म दितना आनी उपवास करतना दुसऱ्यांक तें दाखोवंक म्हणून करूंक फावना. तें आमच्या फायद्याक आनी दुसऱ्यांच्या फायद्याक गुपीत करूंक जाय आनी देव बाप आमकां गुपीत हाची म्हणून तूं रिवॉर्ड दितलो. ताका लागून आमी हें तर पातक केलेलें आसलें जाल्यार ह्या पातकांचें आमी बोक्षणे मागया. हांव पातकी सोडपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत सुम्या कोर. काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. सुम्या जेजू बागयोन मारयेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय.
हेच मारयेच्या गोपान देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. Amen. भणीन आनी भावनो, आतां आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें: जो थोडें वोमता तो थोडें लुंवता, आनी जो चड वोमता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच गरज तितलें मेळटलें, आनी त्या भायर दोयाल कोरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितें आसतलें. कित्याक अशें बरयलोलें आसा: सुदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांटा, ताचें बरेंपण तोखतलें सोदां काल. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता, तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. सगळ्या वस्तूंनी गिरेस्त जावन तुमी सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात, आनी अशें आमच्या कामां वरवीं लोक देवाक अदीक आर्गां दिवंक पावतलो. देवाचें उतर हें: देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो: जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. म्हणुया: जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोनसोत प्रितुमेचेर बोलीश जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशांची सोनसोत सुदैव. सबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरान दोन आनी ग्रेस्तकाय ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरसोलता, कित्याक तो कणवाळो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. सबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांटा, ताचें बरेंपण तोखतलें सोदां काल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गार: सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सोमी म्हणटा: कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपले शिसांक म्हणलें: चोत्राय दोरात, तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशां उजेर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें कोत्तात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणेन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुप्पीत जावंक जाय, आनी गुप्पीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो.
आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाकात. लोकांना आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच आनी दाद धांपल्या उपरांत थंय गुपीत आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास कोत्ताय तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपवास कोत्तात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपले तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपवास कोत्ताय तेन्ना तुजो उपवास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापायकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्यार तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुपीत केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी तर खरी मागणी कोत्ता, उपवास कोत्ता जाल्यार तें काळजांतान येता, कित्याक खरीच आमकां गरज आसा. आतां तशे भाशेन करूंक जाय जाल्यार आमी दर दीस एकूच दीस म्हणून जिवंक जाय. हें तर आमच्या मनांत आसत, आयच्याच दिसा हांव जियेतलों, आनी तें मागता पळय तें केन्नाय तीव्र इच्छेन, म्हणजे एकदम आमकां गरज आसा म्हणून आमकां सगळें मेळ्ळेलें आसा, पूण हांव सदांच जें मागता तें म्हजे पासत न्हय, दुसऱ्यां पासत मागता. हे भाशेन जायत तर जाल्यार आमची खूब प्रगती जातली. आतां दिता तो कोण? दिता तो देवूच, पूण आमी तें समजना. आमी समजता कित्याक आमकां लागून तें घडलेलें आसा म्हणून. आनी खूब फावटी अशें जालें की ना, मागीर तें निर्फळ जाता, कित्याक सगळो कोत आमच्यान ते भाशेन जिवंक जायना. फकत देव ती व्हांवती जोर, फकत ताच्यान आमकां सगळो दिवंक जाता. आनी ताणें आमकां दिलें की ना, आमी तें आमचें न्हय, ताचें म्हणून दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तेन्ना की आमी देवाचींच जाता, देवाचें एक आतेर जाता, आनी हातून आमकां खूब आनंद मेळटा. सदांच तुमी हें मनांत दवरात, आनी तुमी जाणात, आनी खूब जाणां हे भाशेन जियेतात. जें आमी कोत्ता तें जेजूक एकवटून करात, बास, बाकीचें तो सगळें थाऱ्यार हाडटलो. आमी नको कितें परिणाम जातलो तो, पूण ताका एकवटून केलें की ना, आमचे मदें कांय अपेक्षा ना. तें अशें जावंक जाय, तशें जावंक जाय, तें तुका जाय पळय तशें जावं दी, हांव करीत रावतां, हे भाशेन जावंक जाय. आनी खुशाल मनान काळोख हाडून खोंतीन तशें दिवंक फावना. दिताना सो खुशेन दिवंक जाय. दिलें की ना ताचो उगडास पर्यंत करूंक फावना, आनी उगडास जावचो ना आमी तर ताका एकवटून रावता जाल्यार. भयणीनो आनी भावनो, ही सगळी कृपा आमकां मेळ्ळेली आसा. आतां देव आमकां प्रत्येक जाणांक आपयता. एकलो जॉन फ्रांसीस रिजीस म्हणून भुरगो आसलेलो. ताचो जल्म 1597 वर्सां जालो, आनी तो मेलो 1640 वर्सां. पूण पळयात ताचो जल्म केन्ना जालो पळय तो 31 जानेवारीचे, आनी मेलो 31 डिसेंबराचे. 43 वर्सां तो जियेलो. ताचो पाय एक वेपारी आसलेलो, बरो वेपारी आसलेलो, पूण एकदम दिवसपणी ज्वां आनी मागरिता ह्या भुरग्याक ताणें बरे भाशेन वाडयलो. देवसपणी भुरगो शिंकपाक आनी मागण्यांक बरो आसलेलो. जेजुईट पाद्री थंयसर आसलेले, तांचे कॉलेजीन तो शिकूंक लागलो. 14 वर्सांचो आसतना, 19 वर्सां आसतना ताणें प्रवेश घेतलो, आपूण जेजुईट जाता म्हणून, आनी जेजुईट जालो. 33 वर्सांचो आसतना जेजुईट जालो. जेजुईट जाल्या उपरांत ताका तुलूज म्हणटा पळय थंयसर धाडलो काम करपाक. ताणें कोणा बरोबर काम स्टार्ट केलें जाणें, हेच भाशेन पेस्पिडा सुरू जाल्ली.
लोक मोत्तालो ताणें तांचो परामर्श केलो. तितलेंच न्हय, ताणें गरीब भुरगीं पळय आसात तांकां शिकोवण दिली. ते भायर ताणें जे कोण प्रोटेस्टंट जाताले तांकां शिकोवण दिवन तांकां पोत्तून क्रिस्तांव कॅथलीक केले. चोडवां म्हूण हातूं लोक असले कितें करपाक पळय तीं वेशी जाल्ली, तांकां सगळ्या जाणांक हाडून एक इन्स्टिट्युशनान तांकां कितें तरी दर्जीपण ओ रांदपाक ओ दुसरी हे भाशेन कला तांकां शिकयली आनी तांच्या पांयार उबी रावंक तांकां हे भाशेन तयार केली. आतां थंयसर कितें जातालें, हे मिडल मॅन आसतात न्हय, मदले कितें करता शेतकामत्यांचे घेवन दुसऱ्यांक ते विकतात, पूण ते आपलो फायदो काडटात आनी हे भाशेन खूब फायदो काडटाले. हें ताणें बंद केलें, ताका लागून तांकां तिडोग आयली. तितलेंच न्हय, टॅक्सीस घालताले, जे कोण पळय क्रोचिंग बा कोत्तात पळय तसलें काम तांकां टॅक्सीस घातलेले, ताणें तें बंद केलें. हे भाशेन खूब सुदारणा ताची उद्देशी घडली, पूण सदांच मागण्यांत रावन. आनी इतलो तो देवसपणी आसलेलो की तो आपल्या वडिलांचें आयकतालो. ताच्या वडिलांनी ताका तो जें बरें काम करतालो तें बंद करूंक लायलें. ताणें तें पत्करलें कित्याक तो देवाचेर पातयेवन रावतालो. देवान तर म्हाका हें तांचे उद्देशी सांगलां, देव जाणो कितें पळय तें. आनी हे भाशेन तो भुरगोच आसतना मेलो. मेल्या उपरांत ताची कूड तशीच उरली, कुसोंक ना. आनी ती एका बजिलिकेंत थंयसर फ्रांसाक आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी कितें पळयता, देव आमकां सगळ्या जाणांक आपयता आपल्या हात्यार जावंक. आनी जेन्ना आमी ताका एकवटान रावता मागण्यांतल्यान, तेन्ना तो आमचें सगळें भरपूर करता. आनी जी आयज आमी वाचपां आयकलें आनी देवाचें उतर आयकलां तें आमी पाळटले. हांव दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय, देवाक पासत हांवें म्हजें जिवीत सगळें समोर पोवंक जाय. आनी देव म्हजें सगळें दितलो तेन्ना उदारपणान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हें आमी करिना, कोत्ता, पूण सदांच तें जायना. आनी जावचें ना जेन्ना आमी जे मेरेन आमी देवाक एकवटान रावना ते मेरेन तें घडचें ना. आनी हाका लागून जेजून जशे भाशेन आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन आमी सारूंक जाय. आमी कोत्ता थंय मागणें कोत्ता, पूण वयल्या वयर कोत्ता, मातशें खोलायेन जावं न्ही. सगळी मागणी केली की ना, निमाणें मागणें एकवटाचें मागणें करात, अशें हात जोडात. कित्याक आतांच्या ताळटांनी शक्ती आसा ती आमकां मागीर पेकोवणी हाडटा, कुडीक मनाक कोत्म्याक, आनी समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन हाडटा. तर हे भाशेन हात जोडले की ना, पार्ट स्ट्रेट दवरात. कित्याक सुस्कार घेतलो की ना, आख्खें मागीर आंग बऱ्या त्या सुस्कारान बसता आनी आमचें रगतूय व्हांवंक लागता. नाजाल्यार अशीं पोवंक ना, तें बरें पडना. अशे भाशेन तुमी बसात, सुस्कार घेता तेन्ना बरो सुस्कार घेयात. जे आमकां अशें दिसतलें की आमची पांयाची बोट आसा थंयसरच्यान तकले मेरेन हो सुस्कार आमचे कुडींत बरोवन येता, पूण कुडींतूच न्हय, मनांत आनी ओतम्यांत. आनी सुस्कार भायर सोडटना वयथान सारकी पांयाची बोटां आसात ते मेरेन सगळो सुस्कार भायर काडात, पिळून भायर वचनी. हे भाशेन सगळें भितर आमचें सगळें आसा, बरें वायट आनी पोजळें सगळें भायर सोदतलें. दुसऱ्या सुस्कारान बरेंपण बरोवन येतलें. कशें? जेन्ना आमी जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना, जेजूच्या नांवान तें भायर काडलें की ना, ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. आतां खूब जाणां तुमी हें म्हजें आयकलेलें आसा, तुमी आतां ते भाशेन पाळूंक लागलेलीं आसा. खूब पाटी वेळ लागता. एक पाटी बी रोयली की ना, ती रोखडीच किल्लोना, मागीर किल्लोता. तेच भाशेन आमचे मदें. आनी हें सगळें घडोवन येवच्याक हांवें तुमचे पासत मागता. सगळीं जाणां आमी हे भाशेन हात जोडया, उंटयेन दवरया. एकूच मिनूत सुस्काराक आमी हाजीर जावया, म्हणजे जेजूक आमी हाजीर जावया. पळयात कशे भाशेन तो आमचे कुडींत मोरांत ओतम्यान पांयाची बोट आसा थंयसरच्यान तकले मेरेन भरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान जेजू 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 सुस्कार काबार जायसर जेजू म्हणपाचें आनी हे परी सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडपाचें. भावार्थांत आमी तें काडया, ताचेर आमी दवरया. बोरवाशान तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडटलो आनी बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. हे भाशेन ताच्या बरेपणांत आमी अदीक आनी अदीक परजळूंक लागया.
आनी ह्या पोरजाळांत आसून सगलीं आमचीं देसां जेजू सोवें दवरलेलीं आसा. सगळी मागणी तर आमी आतां संवसारा पासत मागया. सोरपुदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका ही प्रार्थना उबारता, ती कोणवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगडोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी त्याच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. वय सायबा, ह्या विज्ञानाक तुवें गुणदायीक वखद वॅक्सीन काडलेली आसात तांचे उद्देशी, तर हाचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 42, C34. Kotkotit kasahasaiba Bedami kortav tuka Kotkotit kasahasaiba Bedami kortav tuka Tushi adin mogal Jesu Ai samchi kasa korita Tusha mogal nutiul pai Tusha mogal nutietai Kotkotin kasa saiba Bedami kortav tuka Kotkotin kasa saiba Bedami kortav tuka. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक येवेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोन म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांकार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोरणीचेर काकळुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन
कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Tuja kursani bunoshi bonbona, porvi tu venam kasoroili somya. Samsaracha sorvonara, amchi sorvon kor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावया, कित्याक जेजू आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे भितर जियेता, कित्याक आमी ताचे सांदे जावन आसा. तर सगळीं आमची इंतेसां मनांत आनी काळजांत दवरया. जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणली आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 73 D44. Sorgice cor sorizona, porde santo sor, amcia casazo. Yesadaka, satu sangat amcu, duše viret, amcianci yunaso, Yesadaka, satu sangat amcu, duše viret, amcianci yunaso. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांकार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्याच आंकवार मारयेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भयणीनो आनी भावनो, तुमी आतां मागणी तुमचेर करूंक जाय जाल्यार वर्च्युअल मागणें जाल्यार तुमी जाणात. तुमी 7058650102 ह्या नंबराचेरूच फकत तुमी मॅसेज धाडूंक जाय. नाजाल्यार जायना मॅसेज जाल्यार तुमी वॉयस मॅसेज धाडूंक जाता. मागीर धाडल्या उपरांत तुमी फोन करात आनी सांगात ही मॅसेज धाडल्या म्हणून आनी आमकां मागणें जाय म्हणून आयची सांगेक 6 वरांचेर मातशी तिचो तयार राहात. मागीर आमी तुमकां फोन करतल्या आनी मागणें करतल्या. खूब जाणांक पेकोवणी मेळिल्ली आसा, कित्याक साहेब आमचे पासून मागता आनी आमी हे भाशेन मागणें करता खरी, पूण हांगसरल्यान बेसांव घेतलें म्हणटच आनिकूय आमकां उर्बा येता, पेकोवणी मेळटा आनी आमचें जिवीत बरें जावन आमी जियोंक लागता. तर खूब जाणांक हे भाशेन पेकोवणी मेळिल्ली आसा म्हणून ताणें आमकां फोन केल्लो आसा. तर तुमी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना तुमी आमकां फोन करनाकात, डिस्टर्बन्स जाता. कित्याक हें सगळें यूट्यूबाचेर दिसती पडटा आनी आमी तुमचे बरोबर उलयता तेन्ना हें सगळें थंयसरूय आयकोंक येता. ताका लागून मातशी त्या वेळार फोन करनाकात. दुसरें म्हणजे तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर दिवं नाकात. तो आनी एक नंबर आसा, कित्याक नाल्यार गोंदळ जाता, कितें आयलां तें समजना, खूब वस्तू जातात. मागीर कोणाचें मागीर चुकता आमकां. ताका लागून तुमी ह्या नंबराचेर 9075212942 हाचेर धाडात. हिंच्या दिसा जाय पळय ते प्रमाणे आनी तांचे कडेन उलयात, ती सांगतली. नाल्यार मॅसेज धाडात तुमी, ती रोखडीच मागीर करतात तें आनी तुमकां मागीर कन्फर्मेशन धाडटली. हे भाशेन करुया आमी.
आतां हांव 2 मागणी घेतां, एक सायबाक आनी दुसरें पेपेर सायबणीक पासत. भाग्यवंत फ्रांसिसेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसिसेवरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. तूं सर्गीच्या बापाक मानवली आनी मनीस जाल्ल्या ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक तुका बाग मेळ्ळें. पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन तूं न्हयच जेजूची पूण पवित्र सुबेची आवय. तूं आमची आवय आनी आस्कारीण. आमचें मागणें बापाक मानवता तसलें करूंक आमकां तुजो आदार दी. न्हयच आमी ओंठांनी केल्लें मागणें, पूण आमचें आख्खें जिवीत एक थांबोनासलेलें जिवीत करूंक तुजो शाश्वत आदार आमकां मेळून दी. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत माग. नमान मरे कृपेन भरलेले सुर्वेस बोर चठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासत माग. नमान मरे कृपेन भरलेले सुर्वेस बोर चठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या शाश्वत वेळार. आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासत माग. नमान मरे कृपेन भरलेले सुर्वेस बोर चठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मागुया. हे दोनया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिली माय मोरी आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक, जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काळ फळ तुजे सोडवणेचो, तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 229, T61. Tu mori mai ești ca am cer, Sames tuja burgyace. Rakam kato, pawam kato, Soram ce gorje vignat. Rakam kato, pawam kato, Soram ce gorje vignat.